गोंयांत हुरावारी स्थिती कित्याक निर्माण जाली? पर्यावरणवादी रमेश गावसान दिली माहिती. कॉन्क्रिटीकरण थांबोवन पर्यावरणाची जतनाय घेयात, गोंयकारांक मारलो उलो. गणपतीच्यो मूर्ती तयार करपाक माती मेळना, मूर्तीकारांनी उक्तायली खंत. अनुदानाची प्रक्रिया करा सुलभ, मूर्तीकारांचो सरकाराक उलो. पावसान घेतलो मातसो विसव, पूण घरा कोसळून पडपाचो घडणुकोय अजुनूय चालूच. शुक्रारा राती कडेन बेतोड्या आनीक एकल्याचें घर कोसळ्ळें. पवित्र ईदा निमतान राज्यपाल मृदुला सिन्हा आनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोंयकारांक दिली ईदाची परबी. योगार, हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. फाटले कांय दीस घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसान गोंयांक तशेंच शिमेवयल्या महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाकूय शिपलावन काडला. सगळे कडेन हुंवारीवरी स्थिती निर्माण जाल्ली. लोकांची घरां पडली, रस्ते उदका सकयल गेले. लोकांक वाटोवपाच्या मोहिमे सुरू आशिल्ल्यो. आमी ह्या विशयी बातम्योय दिल्ल्यो. गोंयभर हुंवार येवपा सारकी परिस्थिती कित्याक निर्माण जाली ह्या विशयी पर्यावरणवादी रमेश गावसान आपलें मत उक्तायलें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. ह्या वर्सा घडलेली घटना जी आसा ना तिथं फुडें लॉंग टर्म इफेक्ट असे आसात की आतां जितकी शेतां आसली न्हय त्या शेतांनी एक तर माती येवन पडटली, त्याच्या नंतर त्याची फर्टिलिटी वयतली, शेती पीक काबार जातलें. फुडें त्याच्या नंतर तें आसा न्हय तें पीक येणें शक्य ना तितक्या मोठ्या प्रमाणान, अशी परिस्थिती आसा. दुसरें हें की आमच्या कडेन जितके सोर्सीस वॉटर सोर्सीस आसात न्हय त्यांच्या भितर सुद्दां हें सगळें पाणी गेल्या कारणा खातीर तें सुद्दां गढूळ जातलें आनी पिवपा लायक उरचें ना. आणि फुडें तर ह्याच्या नंतर परिस्थिती अशी जातली की ग्लोबल वॉर्मिंगच्या मुळे अशा प्रकारची घटना आनीक रिपिटेडली जाण्याची शक्यता नाकारूं नजो. आणि ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणून सगळ्यांक खबर आसा, तरी आसतना सगळे जाण जे जाय तेच करतात, पण आमी वळना अशा परिस्थितीन सगळें आसात. आणि ह्याच्या नंतर जर जालें जायत आनी तें अदीक परिणामकारक जातलें. आतां हें जें कितें घडलां न्हय त्या इतर अशें म्हणटले लोक आमी हेचें पाणी सोडलां, कितें धरणाचें पाणी सोडलां, त्याच्यामुळे तें इतकी मोठी नासाडी जाली. पण धरणाचें पाणी सोडलां जायत जाल्यार तुमी पयलींच इवॅल्युएट कित्याक करूंक ना? जास्तीत जास्त पाणी जर भरलें जायत आनी आमी एकदम तें सोडलें जायत जाल्यार खंय पर्यंत तेचे परिणाम वयतले, साळान वयतले, मिणकुऱ्यां वयतले, ह्या आमच्या इंजिनियराच्या तकलेन येयलें ना कशें. मागीर ते लक्षात न घेता तुमी धरण बांदतात, तुमी इमिजिएट म्हणजे एकदम लागचे जे कितें गांव आसात न्हय तेंचोच विचार करतात. फुडें त्याच्या नंतर आसा तें कितें, त्या गांवाचो विचार कित्याक करूं ना? मिणकुरे म्हण, साळ म्हण, हेचो विचार न केल्याचो दुश्परिणाम म्हणून आतां हें सगळें घडत आसा. आनी 1-2 मिटर वाडयल्ली उंची जाय जाल्यार ही घटना घडचीय नासली. पण ह्यो वारंवार घडणाऱ्यो घटना ज्यो आसात ना त्यो येणाऱ्या काळान आमकां अनेकदां पळोवपाक गावतल्यो. आनी दुर्दैवाची गजाल अशी आमचे सगळे जे लोक आसात ना, शिकले सवरलेले सगळे आसात, पण कोणाक कॉन्शियसनेस ना, कोणूच कॉन्शियस ना ह्याच्या बाबतीन. शाणे जर जावपाक जाय जाल्यार बांदकामांचो रेट कमी करा. 9% GDPन कॉन्ट्रिब्यूट करणारें बांदकाम कितल्या मोठ्या प्रमाणात जमीन कवर करता आणि पावसाचे पडणारे पाणी एब्झॉर्ब करिना भितर जमनीन, आणि ते एब्झॉर्ब करिना म्हणजे ते परत भितर मेळटा आणि एग्रेवेशन जाता पाणयाचें, जाका आमी फ्लडिंग म्हणटा. ते एक्चुअली फ्लडिंग म्हणटा वॉटर लॉगिंग, ते वॉटर लॉगिंग एग्रेवेट जाता आणि आमकां त्याचे परिणाम आतां सगळे कडेन भोगचे पडटात. ह्याच्या पयलीं फक्त आमचें जातालें कितें, खंय 2 कडेच फक्त पूर येतालो, पारोडा एक आणि दिवचले एक. पारोडा आणि दिवचली इतकेच फामाद आसले. आतां स्थिती अशी जाल्या की वॉटर लॉगिंग सगळे कडेन जालां आणि हे सगळे कडेन जाल्या कारणा खातीर कसलीच काय शाश्वती ना. चवथ तोंडार येवन पावल्या. प्लास्टीक ऑफ पॅरिसा पासून तयार केल्ल्या गणपतीच्यो मुर्ती बेगीन विरगळनात. देखून ह्यो मुर्ती घेनासतना लोकांनी मातयेच्यो मुर्ती घेवच्यो
ह्या खातीर सरकार तशेंच कांय NGO वावुरतात. अशें असलें तरी माती मेळनाशिल्ल्या पारंपारीक मुर्तीकाराक मुर्ती करता आसतना मातसो त्रास जाता. माती कित्याक मेळना ह्या विशीं दिवचलच्या मुर्तीकारान म्हायती दिली. तशेंच सरकारान अनुदान प्रक्रिया सुरू करून अनुदान बेगीन दिवचें अशें ताणें मागलां. चवथ हो गोंयांतलो व्हडलो सण. दर एक हिंदू ह्या सणाची आतुरतायेन वाट पळयता. चवथीक म्हयनो आसा म्हटल्यार तयारी सुरू जाता. मुर्तीकारांनी मुर्त्यो तयार करपाच्या कामाक सुरवात केल्या. तांचें काम आतां निमण्या पांवड्यार पावलां. पूण माती मेळनाशिल्ल्यान मुर्त्यो करपाक तांकां त्रास जाता. मातयेच्यो मुर्ती मेळनाशिल्ल्यान चडशे लोक POPच्यो मुर्ती विकत्यो घेवन पुजतात. कांय जाण शाडू मातयेच्या नांवान ह्यो मुर्ती खपयतात. माती मेळपाक मुश्कील जाला आतां. म्हणजे आतां आमचेर असो प्रसंग येतलो काही वर्सांनी की ही माती मेळना कारणान आमकां कोणाचे तरी विकती घेवचें पडटलें. म्हणजे पाहिले आनी अशें सुद्दां जावं शकता आमी आतां म्हणटा न्ही प्लास्टरचें नाका, प्लास्टरचें आमी करिना, आमी करचें ना. आमकां आनी 8-10 वर्सांनी सगळ्यांक प्लास्टरचेच हेजेर येवचें पडटलें कारण माती उपलब्ध जायना. गणपती आमी गणपती करपाक सुरवात केल्या वडाच्या पुनयेन सुरवात करता सारकी. आनी आतां पेंटिंगूय सुरवात केल्या बेगीनूच म्हणून केला कित्याक सांग मागीर जायना पेंटिंग. नाल्यार वर्सा आमी नागपंचम जाली की दुसरे दिसा करतले पेंटिंग सुरवात म्हणून आतां थोडे 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 रंगयता इल्ले इल्ले. आनी दुसरें म्हणजे गव्हर्मेंट आमकां दिता हेजेर 100 रुपया एका गणपतीक. ह्या प्रमाणे 250 गणपतीक दिता. ते दिता ते बरें आहा, एकदम बरें आहा. म्हणजे मुर्तीकारांक मदत जाता ती. पूण ते बेगीन मेळूंक जाय. पुढचे आमकां अजून मेळूंक ना. पुढचे ते चवथी कडेन मेळून फायदो कांय ना. ते पयलीं मेळूंक जाय कित्याक सांग खर्च आहा ते म्हणजे ते हितून खर्च भागोवंक शकता. म्हणजे पेंट हाडपाक जाय आनी कितें अशें आसता न्ही. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फाटले 2 दीस पावसान मातसो विसव घेतिल्ल्यान गोंयकारांक मातशी थाकाय मेळ्ळ्या. पूण अशें आसलें तरी फोंड्याच्या बेतोडे काजारवाडो वाठारांत रावपी संतोष गावडेर मात दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळा. शुक्रार राती कडेन संतोष गावडेचें घर कोसळ्ळें. पावसाक लागूनच घर कोसळ्ळें असो अदमास संतोशान उक्तायला. घडणुकेची म्हायती मेळटकीर थळावी पंचायत वांगडी मंदा गावडेन घराची पळोवणी केली. पंचायती कडल्यान जाता ती मजत आपूण ताका करतले तशेंच सरकारानूय ताका मजत करची अशें तिणें मागलां. हांगसर रावतालो ते राती 12-1 सुमार भिंत पडली सगळी आनी नुकसानी जाली. कशें कितें पावसान चड पडले म्हणटा तूं? पावसूच लागून पडली. कोण आशिल्ले घरान आनी? आमी सगळीं आशिल्लीं. आवाज जालो तुमकां भितर? आवाज जालो पडली. आनी सायडीक आसा तें? सायडीक आसा ते तेका कळात तितकें लागूंक ना पूण ती तेकाय म्हणून ह्या फुगो मारी जाल्यार तेंय पडटलें. खंय पडटा एरिया? खंय पडटा? काजार बेतोड्या पडटा. बेतोड्यान पडटा. हय. कोण हांगासर येवन बी गेल्ले? हय. पळोवन बी गेले कोण? पंचमी मार पळोवन गेले. आनी तलाटी बी आयिल्लो कितें? तलाटी ना ताका रिपोर्ट केला. फोनाचे हांव पंच बेतोडे पंचायतीचे. हांगासर काजार हे वाड्याक म्हणटा तो घर पडलें. बरो पावस पडून हेवटे तेवटे बरो वादळ येवन घर मोडलेलें आसा. गव्हर्मेंटान एका संतोष गावडे एका मातसो हेल्प करचो अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां. अंदाज कितलें लुकसाण जालां आसतलें? अंदाज कमीत कमी 4-5 लाख तरी लुकसाण जालां आसतलें. म्हणजे आतां घर बांदपाक म्हणल्यार एक 10 लाख तरी जाय. गव्हर्मेंटान ताका कितें तरी हेल्प करचें अशें म्हाजी
रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटा कडेन आनी म्हाजे हाती कितें पंचायतीन कितें हेल्प करपाचें तें हांव ताका सरपंचाक सांगून आमच्या सगळे टिमीक सांगून ताका हांव हेल्प करतलें. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. मडगांवतल्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. रस्त्यार व्हडली फोंडकुलां पडिल्ल्यान रस्त्या वयल्यान यो वच करप्याक त्रास जाता. डांबरीकरण केल्ल्या उपरांत कांय म्हयन्यांतूच रस्तो व्हांवन गेल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन आनी मडगांव शेडो कावन्सिलान केला. शेडो कावन्सिलान कंत्राटर आनी अभियंत्याक आड कागाळ केल्या. फोंडकुलां पडिल्ल्या ह्या रस्त्या वयल्यान ये वच करतना गाडयो चलोवप्याक बरीच कसरत करची पडटा. रस्तो हॉटमिक्सिंग केल्ले पूण पयल्याच पावसात तो व्हांवन गेल्ल्यान काँग्रेस म्हणटा फोंडकुलांक लागून येरादारीकूय आडखळ निर्माण जाता. चवथी पयली रस्त्याची दुरुस्ती करपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या. जाल्यार जाता तितल्या बेगीन रस्त्याची दुरुस्ती करची अशें शेडो कावन्सिलान मागला. शेडो कावन्सिल आमी डिसायड केल्ले आहा की इतले मडगांवचे रोड विथीन मारगांव म्युनिसिपल एरिया, मारगांव जावं फातोर्डा जावं, जे हालींच हॉटमिक्स केल्ले आनी हे भाशेन उडून गेल्ले आहा, वॉशअवे जावन गेल्ले आहा, त्या खातीर आमी पुलीस कंप्लेन करपा आसा ऑन द कॉन्ट्रॅक्टर एंड द कन्सर्न इंजिनियर्स. कित्याक इतले बेगीन सपोज रोड वचपा लागले जाल्यार आनी फायदो कितें उरलो. एक टायमार हें आशिल्लें की एस्फाल्टींग करताले, फूल ग्रावड घालताले आनी तेन्ना हॉटमिक्स येयलो हें सांगून की हॉटमिक्स एज अ बेटर टॅक्नॉलॉजी आनी लॉंग लास्टींग म्हण. पूण आज चोपायला हॉटमिक्स 2 म्हयने उरना. म्हळ्यार टॅक्नॉलॉजी कसली जावं पूण गोंया पावल म्हणटरीच ही डायल्यूट जाता आनी ही परिस्थिती जाता. आमकां आमचो एकूच डिमांड जो आसा, हे जे रोड्स पेड्यार जाल्ले आहा ताजो रिपेर, ताजें रिस्टोरेशन ते सेम कॉन्ट्रॅक्टर आतां करून घेवपा जाय. कित्याक आज एक फॅशन जाल्लें आसा, एक सायकलचो जाल्लो आसा. पावसा पयलीं हॉटमिक्स घालप, डांबर घालप, तो पावसा वयता, मागीर आनी 1-2 म्हयने लोक बॉब मारपा लागता, पॉटहोल्स म्हूण, मागीर आनी टेंडर जाता आनी परतून वेस्टेज. एक टायमार मडगांवकारां याद आसतली, सिनियर सिटीजन्स कंप्लेन करताले की फुटपाथ चड वयर जाल्या म्हण. जेन्ना सगळे फुटपाथ केल्ले, गार्डना अरावंड जावं हे सगळे जे फुटपाथ केल्ले, तेन्ना सिनियर सिटीजन्स बॉब मारताले की फुटपाथ वयर जाल्या म्हण. आनी इतलीं वर्सां इयर आफ्टर इयर हॉटमिक्स घालून आज रोड लेवल फुटपाथा परस वयर जाला. म्हळ्यार इतली फावट हॉटमिक्स जाल्ले आसा. हे कोणाचे पयशे? सो त्या खातीर आमी एक मॅसेज दिवपाक सोदता, नॉट ओन्ली इन मारगांव, इवन हेर विलेजीन जावं हेर सिटीनी त्या जे सोशल एक्टिविस्ट आहात तांणी हो मुद्दो हे भाशेन घेवचो की रिस्टोरेशन ऑफ वर्क्स हॅज टू बी डन बाय एक्सक्लुझिवली द सेम कॉन्ट्रॅक्टर हू हॅज पुट हे हॉटमिक्स जावं अस्फाल्ट. कित्याक अननेसली फर्दर हें जावपा जायना ऑन द पब्लीक एक्सचेकर आनी डेस्पेस जावपा जायना. सगळ्याक सारकी बॅड जाल्या. फॉर एग्जाम्पल तूं चोयलो रावल फोंड, जेन्ना ट्रॅफीक जॅम जायना जाल्यार आयज नियरली 15 to 20 मिनिट्स तूं क्रॉस जाता जाल्यार ट्रॅफीक जॅम जाता. कित्याक ते रोड पळय, मेन रोडाक डांबोर घातलो तो सगळो केला. सी इन मारगांव नियर म्युनिसिपालिटी सेम प्रॉब्लेम. सो हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक अर्जंट रिपेर करचें म्हूण आतां इमिजिएट. बिकॉज गणेश पावलो, सगळे लोकांक फेस्टिवल म्हूण आसता बरे भाशेन वचपा जाय. इवन इन मारगांव नियर कामत हॉटेल रोडाक पुराक पडय सारकें. जेन्ना माया केल्लो नॉट इवन 3-4 मंथ्स पास. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार. पळया उरिल्ल्यो खबरो. मुस्लीम भावांच्या पवित्र ईदा निमतान राज्यपाल मृदुला सिन्हा आनी मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान समेस्त गोंयकारांक ईदाची परबी दिल्या. राज्यपाल मृदुला सिन्हान समेस्त गोंयकारांक ईदाची परबी दिल्या. राज्यपालान आपल्या संदेशांत म्हळां, हो उत्सव भारतांत तशेंच संवसारभरांत पारंपारीक पद्दतीन आनी उमेदीन मनयतात. ह्या ईदाक बलिदानाचो उत्सव म्हणून वळखतात. मुस्लीम धर्मांत ह्या सणाक मोठें म्हत्व आसा. मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतानय गोंयकारांक ईदाची परबी दिल्या. सगळ्या गोंयकारांक ईदाची परबी, खासा करून मुस्लीम भयण भावांक हो सण समाजात एकचार आनी शांती वाडयतलो अशें मुख्यमंत्री सावंतान आपल्या संदेशांत म्हळां. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. फाटले कांय दीस घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसान गोंयांक तशेंच
शिमेवेल्या महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाकूय चिपलावन काडला. सगळेकडे हुंवारीवरी स्थिती निर्माण जाल्ली. लोकांची घरां पडली, रस्ते उदका सकयल गेले. लोकांक वाटोवपाच्या मोहिमे सुरू आशिल्ल्यो. आमी ह्या विशयी बातम्योय दिल्ल्यो. गोंयभर हुंवार येवपा सारकी परिस्थिती कित्याक निर्माण जाली ह्या विशयी पर्यावरणवादी रमेश गांवसान आपलें मत उक्तायलें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. ह्या वर्सा घडलेली घटना जी आसा ना तिथं फुडें लॉंग टर्म इफेक्ट असे आसात की आतां जितकी शेतां आसली न्हय त्या शेतांनी एक तर माती येवन पडटली, त्याच्या नंतर तेची फर्टिलिटी वयतली, शेती पीक काबार जातलें. फुडें त्याच्या नंतर तें आसा न्हय तें पीक येणें शक्य ना तितक्या मोठ्या प्रमाणान, अशी परिस्थिती आसा. दुसरें हें की आमच्या कडेन जितके सोर्सीस वॉटर सोर्सीस आसात न्हय त्यांच्या भितर सुद्दां हें सगळें पाणी गेल्या कारणा खातीर तें सुद्दां गढूळ जातलें आनी पिवपा लायक उरचें ना. आणि फुडें तर ह्याच्या नंतर परिस्थिती अशी जातली की ग्लोबल वॉर्मिंगच्या मुळे अशा प्रकारची घटना आनीक रिपिटेडली जाण्याची शक्यता नाकारूं नजो. आणि ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणून सगळ्यांक खबर आसा, तरी आसतना सगळे जाण जे जाय तेच करतात, पण आमी वळाना अशा परिस्थितीन सगळें आसात. आणि ह्याच्या नंतर जर जालें जायत आनी तें अदीक परिणामकारक जातलें. आता हे जे कितें घडलां न्हय त्या इतर अशें म्हणटले लोक आमी हेचें पाणी सोडलां, कितें धरणाचें पाणी सोडलां, त्याच्यामुळे ते इतकी मोठी नासाडी जाली. पण धरणाचें पाणी सोडलां जायत जाल्यार तुमी पयलींच इवॅल्युएट कित्याक करूंक ना. जास्तीत जास्त पाणी जर भरलें जायत आनी आमी एकदम तें सोडलें जायत जाल्यार खंय पर्यंत तेचे परिणाम वयतले, साळान वयतले, मिणकुऱ्यां वयतले, ह्या आमच्या इंजिनियराच्या तकलेन येयलें ना कशें. मागीर ते लक्षात न घेता तुमी धरण बांदतात, तुमी इमिजिएट म्हणजे एकदम लागचे जे कितें गांव आसात न्हय तेंचोच विचार करतात. फुडें त्याच्या नंतर आसा तें कितें, त्या गांवाचो विचार कित्याक करूं ना. मिणकुरे म्हण, साळ म्हण, हेचो विचार न केल्याचो दुश्परिणाम म्हणून आतां हें सगळें घडत आसा. आनी 1-2 मिटर वाडयल्ली उंची जाय जाल्यार ही घटना घडचीय नासली. पण ह्यो वारंवार घडणाऱ्यो घटना ज्यो आसात ना त्यो येणाऱ्या काळान आमकां अनेकदां पळोवपाक गावतल्यो. आनी दुर्दैवाची गजाल अशी ह्या आमचे सगळे जे लोक आसात ना शिकले सवरलेले सगळे आसात, पण कोणाक कॉन्शियसनेस ना, कोणूच कॉन्शियस ना ह्याच्या बाबतीन. शाणे जर जावपाक जाय जाल्यार बांदकामांचो रेट कमी करा. 9% GDPन कॉन्ट्रिब्यूट करणारें बांदकाम कितल्या मोठ्या प्रमाणात जमीन कवर करता आणि पावसाचे पडणारे पाणी एब्झॉर्ब करिना भितर जमनीन, आणि ते एब्झॉर्ब करिना म्हणजे ते परत भितर मेळटा आणि एग्रेवेशन जाता पाण्याचे, जाका आमी फ्लडिंग म्हणटा. ते फ्लडिंग एक्चुअली फ्लडिंग म्हणटे वॉटर लॉगिंग, ते वॉटर लॉगिंग एग्रेवेट जाता आणि आमकां त्याचे परिणाम आतां सगळी कडेन भोगचे पडटात. ह्याच्या पयलीं फक्त आमचें जातालें कितें, खंय 2 कडेच फक्त पूर येतालो, पारोडा एक आणि दिवचले एक. पारोडा आणि दिवचली इतकेच फामाद आसले. आतां स्थिती अशी जाल्या की वॉटर लॉगिंग सगळी कडेन जालां आणि हे सगळी कडेन जाल्या कारणा खातीर कसलीच काय शाश्वती ना. चवथ तोंडार येवन पावल्या. प्लास्टीक ऑफ पॅरिसा पासून तयार केल्ल्या गणपतीच्यो मूर्ती बेगीन विरगळनात. देखून ह्यो मूर्ती घेयनासतना लोकांनी मातयेच्यो मूर्ती घेवच्यो ह्या खातीर सरकार तशेंच कांय NGO वावुरतात. अशें आसलें तरी माती मेळनाशिल्ल्या पारंपारीक मूर्तीकाराक मूर्ती करता आसतना मातसो त्रास जाता. माती कित्याक मेळना ह्या विशीं दिवचलच्या मूर्तीकारान म्हायती दिली. तशेंच सरकारान अनुदान प्रक्रिया सुरू करून अनुदान बेगीन दिवचें अशें ताणें मागलां. चवथ हो गोंयांतलो व्हडलो सण. दर एक हिंदू ह्या सणाची आतुरतायेन वाट पळयता. चवथीक म्हयनो आसा म्हटल्यार तयारी सुरू जाता. मुर्तीकारांनी मुर्त्यो तयार करपाच्या कामाक सुरवात केल्या. तांचें काम आतां निमण्या पावड्यार पावलां. पूण माती मेळनाशिल्ल्यान मुर्त्यो करपाक तांकां त्रास जाता. मातयेच्यो मुर्ती मेळनाशिल्ल्यान चडशे लोक POPच्यो मुर्ती विकत्यो घेवन पुजतात. कांय जाण शाडू मातयेच्या नांवान ह्यो मुर्ती खपयतात. माती मेळपाक मुश्कील जाला आतां. म्हणजे आतां आमचेर असो प्रसंग येतलो काही वर्सांनी
की ही माती मेळना कारणान आमकां कोणाचे तरी विकती घेवचें पडटलें. म्हणजे पाहिले आनी अशें सुद्दां जावं शकता आमी आतां म्हणटा न्ही प्लास्टरचें नाका, प्लास्टरचें आमी करिना, आमी करचें ना, आमकां आनी 8-10 वर्सांनी सगळ्यांक प्लास्टरचेच हेजेर येवचें पडटलें, कारण माती उपलब्ध जायना. गणपती आमी गणपती करपाक सुरवात केल्या वडाच्या पुनयान सुरवात करता सारकी. आनी आतां पेंटिंगूय सुरवात केल्या, बेगीनूच म्हणून केला, कित्याक सांग मागीर जायना पेंटिंग. नाल्यार वर्सां आमी नागपंचम जाली की दुसरे दिसा करतले पेंटिंग सुरवात, म्हणून आतां थोडे 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 रंगयता इल्ले इल्ले. आनी दुसरें म्हणजे गव्हर्मेंट आमकां दिता हेजेर 100 रुपया एका गणपतीक, ह्या प्रमाणे 250 गणपतीक दिता. ते दिता ते बरें आहा, एकदम बरें आहा, म्हणजे मुर्तीकारांक मदत जाता ती. पूण ते बेगीन मेळोंक जाय. पुढचे आमकां अजून मेळोंक ना. पुढचे ते चवथी कडेन मेळोन फायदो काय ना, ते पयलीं मेळोंक जाय. कित्याक सांग खर्च आहा ते म्हणजे ते हितून खर्च भागोवंक शकता. म्हणजे पेंट हाडपाक जाय, आनी कितें अशें आसता न्ही. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड सोडून एकाय आमदारान विधानसभेत पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनल विधेयकार चर्चेची मागणी करूंक ना. भायल्यांक आश्रय दिवंक गोंयकारांक सोंपोवपाचो डाव आमदारांनी रचिल्ल्याचो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केला. देखून गोंयभर पोगो रॅली काडून फुडल्या अधिवेशनात सरकाराक हे विधेयक संमत करपाक भाग पाडटले असो निर्धार तांणी उक्तायला. पोगो विधेयक संमत करून घेवप दर एक गोंयकाराची जबाबदारी जावन आसा अशें मनोज परब म्हणटा. गोंयकारां मदीं फूट घालून आपल्यो वोट बँको साल्वार करपाचें काम आमदार करतात असो तांचो आरोप. देखून ह्या कामात दर एक रेव्होल्युशनरी गोवन्सात सहकार्य करचें अशें आव्हान तांणी केलां. जें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील आमी 40 आमदारांक दिल्लें व्हरोन की तेंच्यान ते गोंयान फूट फोत करपाचें आनी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण हे जो आयज व्हडलो क्वेश्चन गोंयान चल्ला तो खंय तरी सॉल्व जावचो म्हणून. पूण आयज 20 दीस आमी पयले भितर कविता म्हटले लोकांनी, पोयमी म्हटले, कोणाक रेडो म्हटले, माकड म्हटले, पोर्ट्रेटाचेर डिस्कशन जालें, पूण हे मेन जे आसा तेजेर व्हडलें डिस्कशन जावकूच ना. हे रेजोल्युशन येयलें ते पासून लास्ट दीस येयले आनी ते पासून रोखडेच भायर मारले. म्हणजे आयज अशें जालें की गोंयान जे गोंयकार आसा तेंचो हो व्हॅल्यू ह्या 40 आमदारांक खंय तरी पडलोच ना अशें जालें. आयज रेजिनाल्ड बाबान तो इशू घेतलो, येयलो, पूण रोखडोच तो भायर पडलो. आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्सान इतलो बोवाळ केलो म्हणून आयज गोंयकार हो शब्द आमकां एसेंब्लीन आयकपाक तरी येयलो. पूण आमी सांगपाक सोदता सरकाराक की जर तुमी आयज पोगो बील भायर मारला जाल्यार आमी थोड्याच दिसांनी पोगो बील घेवन एवरी घरान आमी हे पोगो बील पावयतले. आमी हेचे इम्पॉर्टन्स कितें आहा हे प्रत्येक गोंयकाराक समजोवन सांगतले. हेका लागून आमी ऑल गोवा पोगो यात्रा काडपाची आसा. सो हेका लागून हांव गोंयकारांक मागता की तेंच्यांनी ह्या यात्रेन ह्या रेव्होल्युशनान सहभागी जावचे. आनी नेक्स्ट थींग म्हणून हांव सांगपाक सोदता आमच्या सीएमांक, जेन्ना तुका पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणून कोण काय तूं रेजिनाल्डाक विचारता, तुका जर पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणून कोण तो खबर ना, जेन्ना आमी डेफिनेशन दिवन तुका लेटर दिवन जर तुका पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन तूं जर 15 वर्सान 25 वर्साचेर जर समजता न्हू जाल्यार तुज्या व्हडलो सीएम आमकां नाकात. यू आर नॉट माय सीएम, नॉट आवर सीएम. आमी डायरेक्ट सांगता व्हडलो सीएम कांयच फायद्याचो ना. आनी हो सीएम जो आसा पळय हो फक्त एंटी गोवनूच अमेंडमेंट आनी एंटी गोवनूच इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करीत रावतलो आनी भायल्या लोकांक गोंयान भरीत रावतलो. ही यात्रा आमची आतां आमचे जो नेक्स्ट प्ले हे आसा पळय नेक्स्ट फेज आसा तितून आमी पयलीं म्हटल्यार जे आमचे पॅम्पलेट डिस्ट्रिब्युशन आसतले, घराघरान लोकां वांगडा इंटरेक्शन आसतलें की लोकांक आमी समजोवन सांगतले की हे पोगो बील गोंयकारांक कित्याक इम्पॉर्टंट आसा. एकदां वन्स वी फिनीश दॅट आमी प्रत्येक गांवांतल्यान पोगो यात्रा स्टार्ट करतले आनी आमचे व्हडले मिटिंग्सूय आसतले लायक म्हापसा, पणजे, मडगांव व्हडल्या व्हडल्या जाग्यांचेर आमचे पब्लीक मिटिंग्सूय आसतले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावारिया. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.